नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कर्नाटकांतले बेकायदेशीर मायनिंगा खातीर गोंयांत अनिल साळगांवकार आनी अरुण सैलाच्या कंपनीचेर धाडी. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत सीबीआयची कारवाय. गोंय आनी कर्नाटकांत 17 कडेन पडल्यो धाडी. हायकोर्टाचे निर्देश खुट्याळ्याक लावन एमपीटी करता कोळशाचो व्यवहार. वास्कोकार प्रदूषणाक वाजेले. आयतारा प्रकल्पाचेर जनसुनावणी. हस्तिदंताची तस्करी केली म्हणून 3 जाणांक अटक. 2 जाणांक साळगांवां रेड हँडेड धरले. 10.5 लाखांचे हस्तिदंत धरले. केंद्रा फाटोफाट राज्य सरकारानूय ओतले म्हारगायेंत डिझेल. डिझेला वेलो कर वाडयलो 2%. दरवाडीचो भाजपान शुक्रारा केल्लो निषेध. आनी लुसोफोनिया गेम्स थारायल्ल्या वेळार जावंक सरकाराक जावचे पडटले फास्ट ट्रॅक. प्रक्रियेत बदल करून बेगिनात बेगीन साधन सुविधा जाग्यार घालची पडटली. आता खबरो विस्तारान. कर्नाटकांतल्या बेकायदेशीर मिना प्रकरणा खातीर सीबीआयन शेनवारा गोंयचे फामाद उद्योगपती अनिल साळगांवकाराच्या गोंयांतल्या आस्थापनांचेर धाड घाली. फाटले कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंतले काँग्रेसीचे उमेदवार अरुण सैलाच्या मल्लिकार्जुन शिपिंग ह्या कंपनीचेरूय गोंयांत आनी कर्नाटकांत धाडी पडल्यो. बेकायदेशीर रितीन काडिल्ले मीन निर्गत करपाचो तांचेर आरोप आसा. शेनवारा दनपारां सीबीआयन ह्यो धाडी सुरू केल्यो. अनिल साळगांवकाराचे गोंयांतल्या सगळ्या मायनिंग आस्थापनांचेर तांणी धाडी घालपाक सुरवात केल्यो. कर्नाटकांतल्या बेकायदेशीर मीन प्रकरणांत ह्यो धाडी घाल्यो. तांचे मडगांवचे मुखेल कार्यालय साळगांवकर चेंबर्स आनी आल्तिनोवेल्या आस्थापनांचेर ह्यो धाडी घाल्यो. सीबीआयच्यो धाडी. बंगळूर सावन आयिल्ले सीबीआयचे 3 पंगडांची कारवाय. साळगांवकर चेंबर, मडगांव आनी पणजेचेर धाडी. अरुण आनी सतीश सैलाच्या मल्लिकार्जुन शिपिंगाचेरय धाड. 5 व्हड कंपन्यांचेर गोंय आनी कर्नाटकांत धाडी. बंगळूर, कारवार, हॉस्पेट आनी गोंयांत 17 धाडी. जप्त केल्ले डॉक्युमेंट व्हेले बंगळूर. सुप्रीम कोर्टान लायिल्लो तपास करपाक. 5 कंपन्यांनी हे बेकायदेशीर मीन गोंयांतल्यान निर्गत केले असो तांचेर आरोप आसा. ह्या स्कॅमात ज्या 5 व्हड कंपन्यांचें नांव येता त्यो कंपन्यो अश्यो. 5 कंपन्यो खंयच्यो? ILC इंडस्ट्रीज, ड्रीम लॉजिस्टिक्स, SB लॉजिस्टिक्स, श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग, ग्रीन टॅक्स इंडस्ट्रीज. कर्नाटकांत ज्यो धाडी घाल्यो तातूंत जनार्दन रेड्डीच्या कंपनीचोय आस्पाव आसा. सकाळीं सुरू जाल्ल्यो धाडी सांजे उसरा मेरेन चालू आशिल्ल्यो. मल्लिकार्जुन शिपिंगाचें ऑफिस वास्को आनी सदाशिवगडार आसा. थंय सीबीआयन तपास केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. कोळशाचे प्रदूषण वास्कोकारांची फाट सोडना. ही समस्या दिसान दीस वाडत आसा. बर्थ क्रमांक 10 आनी 11क लागून कोळशाचे चड प्रदूषण जाता. अजापाची गजाल म्हळ्यार उच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळनासतना एमपीटी कोळसो हाताळटा. पळयात सुरेंद्र मडकयकाराचो रिपोर्ट. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान 24 फेब्रुवारी 2012 ह्या दिसा कोळशाक लागून जावपी हवा प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडूंक एमपीटीक पावलां उबारूंक सांगिल्ली. न्यायालयान एमपीटीक दिल्ले कांय निर्देश अशे: पद क्रमांक 10 आनी 11चेर एकठांय करून दवरिल्ल्या कोळशाच्या स्टॅकाची उंचाय 7 मिटरा सकयल आसची. अत्याधुनीक फवारे बसोवचे. शारा वटेन 100 मीटर लांबीचे GI विंडशील्ड बसोवचे. एमपीटी आवारांतल्यान भायर सरपी ट्रक ओव्हरलोडेड आसचे न्ही. कोळसो ताडपत्री घालून थापच्यो. पूण ह्या निर्देशाचे सर्रासपणान एमपीटीन उल्लंघन चलयलां. हे पळयात. पद क्रमांक 10 आनी 11चेर एकठांय केल्लो कोळशाच्या स्टॅकाची उंचाय मान्यताये परस चड आसा. तेच प्रमाण एमपीटीन फवारे बसोवंक ना. ताच्या बदला ते टँकरीन उदक शिंपतात. बॅरिगेड्स उबारल्यात पूण ते फकत ब्लू शीट्स. आता हे ट्रक पळयात. ट्रक ओव्हरलोडेड आसा हे स्पष्ट जाता.
ट्रक एमपीटींतल्यान भायर सरचे पयलीं एअर प्रेशर क्लिनिंग करपाचें काम एमपीटी करना. एमपीटी सगळ्या निर्देशाचें पालन करता अशें एमपीटीच्या अध्यक्षाचें म्हणणें आसा. तो म्हणटा बथ क्रमांक 11चेर क्लोज शेड आनी कोळसो हाताळपाचे आधुनिकरणाचे काम ऑक्टोबर 2014 मेरेन पुराय जातले. In fact, as the port is concerned, we are following the direction of the High Court absolutely, and that is the reason why we are just monitoring continuously. The dust comes in basically when it is basically like too windy, and sometimes where the cargo is being transported from one place to other place. That's the reason why we put a wind curtain also we put in. वास्कोन हवा प्रदूषणाची गंभीर समस्या आसा. हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांक खूबशी दुयेंसांय जातात. दुकानांनी आनी घरांनी धुळीचे साम्राज्य जाल्ले दिसता. तेच वरी रस्त्यांचेर धूळ मोठ्या प्रमाणात दिसता. कोळसो येरादारी करपी ट्रकां खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17B बेगिनात बेगीन पुराय करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. Why are we suffering? Development of India, we are not against the development, but do it in a very proper, systemized way. We are, there is a lot of technology available. Why you are not using the technology? Every effort should be made to expedite the completion of 17B 4-lane highway. इतले मजगती एमपीटीच्या विस्तारीकरण येवजणेचेर आयतारा सकाळी 10 वरांचेर मुरगांव पालिकेन भौशीक सभा जातली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. हस्तिदंताची तस्करी केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान गोंय पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या. 2 जाणांक साळगांवां रंगे हात धरले. तिसऱ्याक पोळे काणकोणा अटक केली. पुलिसांनी 3 हस्तिदंत जप्त केल्या. ह्या हस्तिदंताचे वजन 7 किलो आसा आनी सुमार 10,50,000 रुपया तांचे मोल आसा. तिगूय आरोपी सध्या पुलीस कादेत आसात. हत्याचे दांत विकपाचेर संवसारभर बंदी आसा. मात संवसारभरांत ताका मागणी आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात स्मगलिंग चलता. आता गोंयांतूय स्मगलिंग जावंक लागलां. हत्याचे दांत विकपाचो यत्न करपी 3 जाणांक गोंय पुलिसांनी अटक केल्या. सुमार 7 किलो वजनाचे 3 दांत घेवन आयिल्ल्या कारवारच्या विजयकुमार नायक आनी संदीप नायकाक साळगांवां अटक केले. विक्टर नेविस ह्या तिसऱ्या आरोपीक पोळ्यां अटक केली. ह्या दांतांची सुमार 10.5 लाख किंमत आसा. And further we found 3 pieces of ivory tusk carried in a bag with one of them. Subsequently, these 2 persons were brought to the police station, arrested, and interrogated further. They disclosed that one more person who had supplied them, and accordingly, I, along with the police team, proceeded to Kankon and arrested one Victor Tellis. Subsequently, after completion of preliminary inquiry, we have registered an offence under Wildlife Protection Act 1972. 3 pieces of elephant tusk weighing around 7 kgs is worth around 10,50,000 approximately. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.